नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. कसिनो मांडवींतल्यान शिफ्ट करूंक आनीक वर्साचो प्रात. संजीवनीत इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पाक डेक्कन कन्सल्टंट. सोलार रूफटॉप स्किमीक बावटो. उद्देगाक पावर ओटीएस. मोदीशाहीक हरोवपाची तृणमुलातूच ताक. काँग्रेसीक जमपाचे ना. टीएमसीचे उमेदवार सर्वे प्रमाण ममताक गोंयांत हाडपाचो प्लान. नवीन टीएमसी G10 मिडिया मुखार. सभापतीचो पूत फाटल्यान येवन टॉपर. सामान्य गोंयकारांक नोकऱ्यो पावणेचेर 35 लाखां मेरेन चल्ला रेट. काँग्रेसीन डिक्लेअर केलो रेट चार्ट. सरकारा आड गोवा डिझर्व्स बेटर मोहीम. दिल्ली तिकिटे विशीं कांयच उलोवप जावंक ना. घरकान्नीन राजकारणांत वर्सां काडल्यात. म्हज्यात तेंक्याची गरज ना. दिल्ली शाह फडणवीसाक मेळून आयल्या उपरांत मायकल उलयलो. आणि गोंयांत एकवटीत शेतकी विद्यापीठ करपाचो केंद्र राज्य सरकाराचो प्लान. केंद्रीय शेतकी राज्यमंत्र्यान केल्यो घोशणा. 3 वर्सांत खंय गोंयाक शेतकी मळार आत्मनिर्भर करपाचो प्लान. कसिनोक मांडवीत आनीक 1 वर्साची मुजत वाड. कसिनो दुसऱ्या सुवातेर शिफ्ट जावंक कसिनोक 30 सप्टेंबर 2022 मेरेन प्राझ दिला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगले. संजीवनीत इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पाचो DPR करूंक डेक्कन सल्लागार नेमला. सोलर रूफटॉप येवजणूय मंत्रिमंडळान पास केली. उद्देगाक OTS स्किमीची घोषणा वीज मंत्री काब्रालान केल्या. Notification of the revised scheme for the promotion of the grid connection of the solar rooftop system with net metering for the Goa Energy Development Agencies. ताज्या खातीर तो नोटिफिकेशन आशिल्लो पळय तो नोटिफिकेशन्स काडला फॉर द सोलार एनर्जी हेच्या खातीर ग्रीड. इट इज रिवाइज्ड स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द ग्रीड कनेक्शन कनेक्टेड टू द सोलार रूफटॉप सिस्टम. फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ द गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट कोंकणी रिलॅक्स करपा खातीर आयिल्लें GPSCंतल्यान बट ते करूंक ना, कॅन्सल केला वन्स अगेन. सेटिंग ऑफ द इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट एट संजीवनी सहकारी कारखाना धारबांदोडा. तर डेक्कन हेका ताका डायरेक्टली अपॉइंट केला ते कन्सल्टन्सी फर्म म्हणून. ताजो प्रोजेक्ट रेडी जालो. वी हॅव सेंड टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ना DPR केला आमी. DPR गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले. गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2021 तिका कॅबिनेटाचे अप्रुवल दिवपा खातीर आयिल्ले. कॅसिनोक एक्सटेंशन 1 वर्साचें दिल्लें आसा. OTS स्कीम आमी एक्चुअली कितें आसा की आमी फुडल्या कॅबिनेट बुधवाराक घालपाचो प्रयत्न करता. हितून 2 गोश्टी आसा. OTS स्किमी भितर आमकां खुबशे जाणांनी जे इंडस्ट्री आशिल्ल्यो तेणी एप्लाय केल्ल्यो आनी तांकां आमी तेन्ना दिवूं नाशिल्ले. कोर्टान आशिल्ले वेगळे वेगळे विशय. तो ती फायल लॉ डिपार्टमेंट वेटिंगाक गेल्ली आसा. सो ती जातरी आमी फुडल्या विकाक कॅबिनेट आफ्टर फायनान्शियल अप्रुवल प्रयत्न करतले घालपाक. तेन्ना सगळ्यांक ओपन करपाचो विशय CMन सांगला. ते थोडे उरलेले तांकां ओपन करपाचो विशय सांगलो. तो जातलो अशें दिसता. वन टायम आतां इंस्टॉलमेंट आसचें. इंडस्ट्री कितले आहा पेंडिंग? इंडस्ट्री आमचे मेजर इंडस्ट्री जे आसा इंडस्ट्रीचे 2 गोष्टी आशिल्ल्यो. एक ते खंय तरी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान, हायकोर्टान, सुप्रीम कोर्टान केसी आशिल्ल्यो आनी आमचे डिपार्टमेंटान मातशें तेजेर मातसो स्लो घातला. डायरेक्ट सांगता आमचे CE बी हांगा तेणी मातसो टायम काडलो ते डिसिजन घेवपाक. म्हाजे कडेन फायल पावता म्हणून टायम लागलो. गोंयांत BJPक हरोवपाक तृणमूलूच पर्याय. BJP आड काँग्रेस खंय कांयच करिना. 2017 हातांतले सरकार वगडायले म्हूण लुईजीन काँग्रेस फुडाऱ्यांचे माथ्यार मारून मेकळो. TMCत नव्या एंट्रंट गोंयच्या फुडाऱ्यांची कोलकाताच्या TMC स्ट्रॅटजिस्टांक घेवन पणजे मिडिया परिशद. मोदी शाहाक टक्कर दितले जाल्यार खंय ममताच. तिका गोंयांत हाडपाचो प्लान. ज्या विकल्पाक ती फायर इन द बेली आणि ज्या विकल्पाक ते धाडस की दे करून मोदी अमित शाह बीजेपीक भायर वाडटा की दे करून
तो विकल्प म्हणजे तृणमूल काँग्रेस. Goa Trinamool Congress is starting today. Trinamool will be off Goa, by Goa and for Goa. I thought we need a credible alternative. We need to show that Goa is alive and kicking as opposition. And I think today the tallest leader in the country amongst the Congress family is Didi. She has shown us the way and she has won against the Prime Minister's tirade in Bengal. I think he had nearly 200 meetings. Amit Shah had 200 meetings. But Didi has won against the divisive policies of the BJP government. जॉबांची पावणी चल्ल्या. चड बोली लायतल्यांचे सिलेक्शन म्हूण काँग्रेसीन सरळ पोस्टा प्रमाण चालू आशिल्ले रेट लिस्ट जाहीर केले. जॉबांच्यो फक्त जायराती आनी प्रक्रिया. जॉब दितना पावणी. थोड्या पोस्टांक खंय 35 लाखां मेरेन बोली पावल्या. फाटीं इजेदोराच्या पुताचो इशू जाल्लो. आतां सभापती पाटणेकाराचो पूत खंय फाटल्यान येवन टॉपर. क्वेश्चन पेपरा सावन उत्तरां मेरेन मॅन्युप्युलेशन. हिमांशू राजेश पाटणेकर हांव समजता. राजेश पाटणेकर म्हणून एक स्पीकर आसा. आजो हिमांशू राजेश पाटणेकर स्पीकराचो चलो इतलो हुशार म्हणून म्हाका खबर नाशिल्लो. तो ज्युनियर स्केल ऑफिसराक ताचो फर्स्ट रँक केला. पूण जेन्ना ती पयलीं जेन्ना हें जालें रिजल्ट आवट जालो तेन्ना तो 14वो आशिल्लो. सो तें रिवायज करतकर तो पयलो जाता. आनीक एंटायर ज्यो मेकॅनिझम सगळें जाल्लें आसा कंप्लिटली मॅन्युप्युलेटेड. एंटायर प्रोसेस इज कंप्लिटली मॅन्युप्युलेटेड. क्वेश्चन्स पेपर्स लीक करप. क्वेश्चन पेपर्स आपले हांकां दिवप. तेजे नंतर आमी पयले इजदोर फेर्नांडीस हेजे रिक्रुटमेंट जाता चल्याचें अवल कारकून फेक सर्टिफिकेट. आनी तेजे नंतर आयज जर खंयचो जॉब PSIचो जॉब जर कोणी मागपाक गेलो जाल्यार 25 ते 35 लाख डायरेक्ट मागपाचे एजंट मदीं भोंवता. LDC जॉबाक 15 ते 20 लाख. कॉन्स्टेबल सारके सादे हेका आमी हें म्हणटा फ्री सामको हें जावपाक जाय आशिल्लें सादे गरीबातले हांकां थंय सुद्दां 8 ते 10 लाख रुपया हे मागले वयतात. टॅक्निकल पोस्ट आसा जवळ जवळ 20 लाखांचो. टिचींग जर आनी कितें आसलें जाल्यार तेजे 15 लाखां पर्यंत. सो एक तरेचें वेगळें ऑप्शन भाजपाच्या सरकारान गोंयांत चलयल्लें आसा. एक लूट चलयल्ली आसा. आमकां हेंय पळोवपाक मेळटा की BJPचे जे मंत्री आमदार जावं तेंचे स्पिकर्स तेंचे ऑफिस बेरर्स हेंचे भुरगे सामके हुशार जातात ह्या एग्जामीक. आनी बाकीचे जे हरशीं नॉर्मली जे हुशार आसा भुरगे ते फेल जातात. ते स्क्रॅप करपा पडटा. ते अध्यक्ष नौशाद चौधरी आनी आयज एक लोकायुक्त आमी कंप्लेंट ऑलरेडी आयज फायल केल्ली आसा. काँग्रेसीन युवा काँग्रेसी बरोबर मेळून सावंत सरकाराचे कारभारा आड गोवा डिझर्व्स बेटर मोहीम लॉन्च केल्या. वो कॅम्पेन जेन्ना गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन आज लॉन्च केला वो एग्रेसिवली आमी वो कॅम्पेन घेवन फुडें वतले. जे लोकांचेर अन्याय जाता जे आयचे ज्वलंत मुद्दे आसा हे मुद्दे घेवन आमचे परीन जे आमी कितें करपाक शकता लोकां खातीर जो आमी ज्या मुद्द्यांचेर आमकां झगडपा जाय थंय आमी हे विशय घेवन झगडटले. दिल्ली अमित शाह कडेन तिकेटी विशीं कांयच उलोवप जावंक ना. म्हजी घरकान्न कितलीं वर्सां जालीं राजकारणांत आसा. तिणें लोकां मदीं आपली सुवात तयार केल्या. वेंचणूक लडोवपाक तिका म्हज्या तेंक्याची गरज ना. मायकल दिल्ली शाह फडणवीसाक मेळून आयलो. वेंचणूक म्हणली की वेगवेगळे पक्ष खंय उमेदवारांक मेळत आसतात. कोण खंयचें पावल उखलता ते खंय तांचेर. तृणमुलाचेर मायकलाची जाप. Nothing, it is just a discussion because these elections are 4 months away and he wanted to know the first-hand information report which he has done a survey in the state of Goa for the elections. So he wanted to also know from me. A lot of MLAs go in the national capital, some MLAs go to Mumbai, some MLAs go to Calcutta. So a lot of political parties are come. So definitely they will be approached
MLA जे आमचे गोंयचे आमदार आहा, सिटींग MLA आहा, एक्स MLA आहा, तांकां अप्रोच पॉलिटिकल पार्टी करतलीच. पार्टिजान आमचे कॅन्डिडेट जिखून येतलेच. आमी खंयचे पार्टीक आहा थिंगाच जिखून सातले आमी सातूय हाडूंक शकता. हय, पण खंयचे पार्टीक हांव म्हणटा पळय ते स्पेक्युलेशन्स कितें एक्झॅक्टली? तो एक आमी BJPचे मेंबर साताचे सातूय येवंक शकतात. My wife is contesting independent. Independent. You have to ask her now. Next time, I cannot talk for her. Okay. So she told me that she is contesting. She told you. So far, she has not asked. Okay. As and when the time progresses, she will ask, or she may be BJP candidate. told by the party, whichever party it is. खूप जण पार्टी येतलेच तेजे कडेन. Is Michael? तेजो सर्वे जेन्ना जातालो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो की ह्या सर्वेन कोण फुडें आहा. आतां फाल्यां तृणमूल काँग्रेस करतले सर्वे, फाल्यां काँग्रेस पार्टी करतले सर्वे, फाल्यां NCP करतले, फाल्यां गोवा फॉर्वर्ड करतले, BJP करतले. सगळे पार्टी पळयतले कोण वयर आहा पळय तो. कोण वयर आहा पळय ताका ऑफर करतले टिकेट. पीपल्स डिसिजन इज फायनल. लोकांनी जो तो डिसिजन घेतला डिलायला लोबोक आमदार करपाची फुडें आनी तेंची कामां करूंक 5 वर्सां चान्स दिवपाचो जाल्यार डेफिनेटली दे वील टेल हर टू कॉन्टेस्ट ऑन विच एवर टिकेट दे वॉन्ट, द पीपल वॉन्ट. मायकलाचो सपोर्टान अशें कांयच आसना. गोंयांत एकवटीत शेतकी विद्यापीठ सुरू करपाचो प्लान केंद्र आनी राज्य सरकारान केला. केंद्र राज्याक आदार करतले म्हूण शेतकी राज्यमंत्री शोभा करंजदळे उलयल्या. ती गोंयांत आयल्या. हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एनिमल हजबंड्री उपक्रम एकाच युनिव्हर्सिटी सकयल येतले. फुडल्या 3 वर्सांत गोंयाक शेतकी मळार आत्मनिर्भर करूंक केंद्र आनी राज्य सरकार वावुरता. इधर एक एग्रीकल्चर कॉलेज का ज़रूरत है. वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट भी है. स्टेट गवर्नमेंट एक एग्रीकल्चर कॉलेज बनाना, इसके लिए क्या मदद चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो करने के लिए हम तैयार हैं. एंड उसके बाकी PM किसान बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है. कुछ लैंड रिकॉर्ड का इश्यूज़ है, उसको भी हम दिल्ली में ले सकते हैं. ऐसे बहुत तो इश्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बाकी है, उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग भी बुलाई है. हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो DCM भी है एंड हमारा ऑफिसर को हम तोमर साहब के सामने हम बुलाए हैं. उधर सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे. एंड एक आत्मनिर्भर गोवा होना है अगले 3 साल में. आत्मनिर्भर गोवा होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है. ना हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री मिला के एक यूनिवर्सिटी बनाना है. ये यूनिवर्सिटी का इंटीग्रेशन होना, क्योंकि अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसे हम बताए हैं सभी यूनिवर्सिटी को इंटीग्रेट करना, साथ में काम करना. निकतीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर व्हर्च्युअल संवाद सादिल्ली आधुनिक फार्मिंग करपी शेतकार दर्शना पेडणेकराचो तिने भोवमान केलो. म्हणजे स्वतः आता मी ॲग्रिकल्चर म्हापसा आणि ICOरसून मला खूप हेल्प केलेलं आहे सगळ्यांनी. शेतात काम करून करून आता कलिंगडं मोठी मिरची लावते, कलिंगडं लावते, उत्पन्न पण भरपूर येतं माझं. आणि मला आता शेती कापली का कधी लावायला असं वाटतं मला. आणि असं करून मुलं पण मला सपोर्ट करतात. मिस्टर पण माझे शेतात काम करून कामाला जायचे बँक ऑफ इंडियामध्ये, असे त्यांचं पण मला घरात हेल्प आहे सगळ्यांचं. असं करून करून आता खूप शेती वाढवायची असं. आणि मेहनत पण भरपूर आहे. खत स्वतः मारते, ट्रॅक्टर पण चालवते स्वतः शेतात, पॉवर टिलर सगळं पालो पाचोळं जाता तो हांव लागीं करता. गोबर बी सगळं करून तेतून मिक्स करून सगळे शेताक हांव हे करून घालता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला। ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात। असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जांणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला। स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे। कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही ह्या येवजणेची खासियत। ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात। माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना, बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें। आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो। तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता। कोविड आणि हेर कारणाक लागून मडगांव पालिकेची सुमार 20 कोटीची येणावळ येवची आसा। ह्याच म्हयन्याक पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक पगार घालपाक कळाव जालो म्हूण मडगांव पालिकेचो सीओ सांगता। तरी खंय रिकवरी चालू आसा। कर्मचाऱ्यांक 7 तारखे मेरेन पगार घालूं येता। देणेकारांक नोटीस धाडल्यात। लोक खंय थोडे थोडे करून दिवंक लागल्यात। Recovery is an ongoing process. So this month we have having some shortfall of the salary amount. So they have already been directed to go visit each and every establishment to recover. They have already started, and some people are paying. Maybe due to some pandemic, many reasons are there. People had no funds. Business was also not that flourishing. Outstanding, it's almost 20 crores. See, I have issued notice on the newspaper, giving them time limit of 30th of July. So every year before there is a deadline to pay. So even that we have given the relaxation because of pandemic. We have extended it to up to 31st of August. We have kept it open and giving the relaxation to pay without any default of any penalty. So that also they have not done. So now from 1st of September we have already started recovery. Still the salary, there is a shortfall, it will be covered up. There is a salary reserve fund of 3 months. But if there is a shortfall for any salary, I can recoup, I can break the FD and pay it. Last time I had taken approval from DMA and paid it. So this time that amount, whatever this thing, FD was broken, that is not recouped till now. So I cannot go to the second FD. So I am waiting for the recovery. Even if the day of salary is delayed, there is no problem. I can pay by 7th, but our people has to go and recover it. Otherwise, it will be a habit. इतिहासात जाल्ल्यो चुको परत घडच्यो न्ही म्हूण इतिहास सांगप गरजेचो। फॉमेंतो ग्रुपाचो चेअरमॅन अवधूत तिमलो उतरा ह्या सांस्कृतिक दायज पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्यात उलयले। पद्मश्री विनायक खेडेकाराच्या ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पणाक मुखेल सोयरो कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे, भूषण भावे आणि बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। हे पुस्तक बरयता आसतना एक विचार असो आशिल्लो की खंयच्याय उतराचो सांस्कृतिक फोडणीशी सांस्कृतिक अर्थ हो आमकां मेळटा ताचे परस वेगळो आसा। अशें दिसलें की उतरांचो सांस्कृतिक अर्थ सांस्कृतिक फोडणीशी जावची आनी ह्या खातीर हांवें खांदो मारला। म्हणजे तिका इंट्रस्ट उरता आनी तातूंत भितर मजेशी येता आनी थंय मागीर तुका मेमरी इम्प्लांट जाता। हिस्ट्री which has a bad effect, like Holocaust of killing of 6 million Jews by Hitler, काणयांचेर आसा, आज मुखार जावं नये. So you must tell history so that we do not repeat it, the bad part of history. Yesterday's graduate who stops learning today is tomorrow's illiterate. म्हणून असली पुस्तकां जाय आमकां to continuing our education. लोकवेदाचो अभ्यास आसा आनी प्रत्येक ग्रामीण भागांत संस्कृतायेचे दायज मुखार हाडपा खातीर तांणी प्रत्येक वेळ आपले परीन दिल्लो आसा। ताका लागून ह्या पुस्तकाचो वापर करतना आमी ताका वाचून घेवचें, ताका समजून 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 घेव
जशें भुशण बाबेन म्हणिल्लें आसा, प्रत्येक शब्दाचेर PhD करण्या सारकें हें पुस्तक आसा. म्हाका दिसता आज खंय तरी तरणाटे खूब फाटीं उरिल्ले आसात, कारण आमी आज वर्ल्ड टेक्नॉलॉजी किंवा सोशल मिडिया म्हणूं नाकात, हे तात्पुरत्या सेवा जी आसा ते सेवे कडेन आमी चड बांदील आसात. पूण म्हाका दिसता जेद्या वेळी शब्दांची रचना आनी शब्द एक एक दोळे मुखावयल्यान, नजरे मुखावयल्यान एक एक लायन वतली आनी ताचो आमी अर्थ गांभिर्यान आमी घेवपाक शकतले, गहन पद्दतीन आमी ताजेर विचार करतले, विचार मांडटले आनी लोकां पर्यंत पावयतले, तेन्नाच आमकां म्हाका दिसता जीण जी आसा ती बरीच सुखदायी आनी आपल्या मार्गक्रमण करता आसतना कितलोच संकटां जर आयली जाल्यार त्या संकटाचेर आमी सहजपणान मात करपाक शकता. गोंयच्या राजकारणात एंट्री मारल्या म्हूण गोंयचो आवाज TMCचेर बेजार. तृणमूल काँग्रेस गोंयांत मतां फोडूंक आनी लुटूंक आयला म्हूण गोंयच्या आवाजाचे फुडारी उलयतात. लुईजेनाचेरूय बरीच टिका जाल्या. गोंयची वाट लावपी प्रोजेक्टा आड आवाज काडूंक, तसले प्रकल्प आडावंक गोंयचो आवाज सुरू जाल्लो. गोंयकारांनी एकठांय रावचे म्हूण कॅप्टन विरिया ताचो उलो. एज गोंयचो आवाज आमी फुडें सारले, लोकांक आपयले, युथांक आपयले, सगळो लोक रस्त्यार आयलो. कित्याक इन अ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन पार्टी इज सपोज टू बी द वॉयस ऑफ गोवा, द वॉयस ऑफ पीपल. कोंकणीन गोंयचो आवाज म्हणटा पळय तो. आनी जेन्ना ऑपोजिशन वेर सिनियर लिडर लायक लुईजीन फालेरो वॉज पार्ट ऑफ दॅट ऑपोजिशन, ताणें आवाज करूंक ना म्हूण लोकांक गोंयचो आवाज जावचो पडलो आनी आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. That was the time we expected people like Mr. Luizin Falero to have felt humiliated. We felt humiliated by the government action and we came on the streets. Ami as Goicho Awaz, we are advising the people. Ami ready रावया. हांगा ही सर्कस चालू जातली, आनीकूय प्लेयर येतले. म्हळ्यार आश्वासन दिता आमी लोकांक. As the people of Goa, let us remain united. Parties will come, leaders will come, money will come, black money will come. Let us not fall prey to all these activities. आग्वाद किल्ल्याकडचे झरीची दशा जाल्या. झरीत कोयर भरला, बांदकामूय कोसळ्ळां. वादळ जालें तेन्ना कितलोसोच कोयर थंय आयिल्लो. किल्लो पळोवंक येतल्या ट्युरिस्टांक बुरशेपणां दिसची न्ही म्हूण ऑथॉरिटीन खंय परिस्थिती जाग्यार घालची. थळाव्यांनी पर्यटन मंत्री आनी आमदाराच्या कानार घाल्लें. बांदकाम सारकें करूंक ASIक सांगलां. ही आमची दिसती पडटा ती मोडलेली ती आमची जोर, तेचें उदक एकदम सावदीक बरें. दोरयान काम करता ते लोक हे जोरीर उदक गेल्या शिवाय घरा वचनासले. थोडो तेंप जालो ही मोडलेली आहा आनी कचरो भरला. तर आमी प्रपोजल घातला ASI आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ती जोर रिपेर करून बांदून हाडूंक आनी साफ करूंक आनी पोत्तून लोकांक ते उजार करूंक. एकदां आमकां एप्रुवल मेवतलें ASIचें तेन्ना आमी हो कचरो काडटले, बांदून घेतले आनी साफसूफ करतले. आनी तुमी पयला आसतलो हो दुसरो कचरो भरपूर आहा हांगासर तो सायक्लोनान येयलोलो जाले सुमार 5 म्हयने. आमी फोटो धाडल्या ट्युरिजम डायरेक्टराक, ट्युरिजम मिनिस्टराक आनी लेटरूय केल्या. आमी आमच्या MLA मायकलाकूय लेटर केल्या हो कचरो वचचो म्हणून. पूण आजून पासून कोण्यान तो कचरो आयलो ना. थोडो जमनीपणाक गेला, थोडो लोकांक जोवपाक गेला, थोडो दर्यान गेला आनी चडसो कचरो अजूनही उरला सायक्लोनाचो. आक्षे ते पणजे मेरेन महामार्गाचें काम चल्लां. चडसो लोक मेर्शे वाटेन येता. चोडणाचे लोक मेर्शे दवर्णे जंक्शनाचीच वाट धरता. ह्या जंक्शनाचेर ट्राफीक पुलिसूय आसना. थळाव्यांक त्रास जाता म्हूण काँग्रेसीचो फुडारी रुडॉल्फान इशू केला. एम्ब्युलन्सीकूय खंय आडखळ जाता. थंय ट्राफीक पुलीस नाजाल्यार होमगार्ड दवरचो म्हूण सिग्नेचर कॅम्पेन. पीक हावजाचेर जेन्ना लोक कामाक वयता आनी कामाचे येता त्या टायमार हेचो ट्रॅफीक जॅम जाता आनी ट्रॅफीक जॅम जावन खूब लोकांक त्रास जाता. ताका लागून हिंगा चड गरज आहा
एक ट्रॅफिक पुलीस धरपाची आनी जालां कितें हिंगासर आगशी काम चलता ब्रिजा कडेन आनी हे काम जेन्ना चलता तेणी कितें केलां रोड डायवर्ट केला आनी येवपाची आनी वचपाची गाडयो एकाच रोडार सोडल्या आनी जेन्ना तो पुलीस थोड्यो गाडी वचपाक सोडटा आनी थोड्यो गाडी फिलायल्यान वयता त्यो पळय सोडटा तेन्ना सारकें ट्रॅफिकाची लायन तुका हिंगा पावता गोवावेल ब्रिजा कडेन असो एक कालाफ्रा ब्रिजा पोंदाक थिंगासर जेन्ना रोड क्रॉसींग करता तेन्ना न्हू हायवेल्यान गाडयो फास्ट येता ते गमना तेका लागून आमी तेन्नाय रिक्वेस्ट केलें तेका एक मिरर घालचो म्हणून हे आमचे मेन जंक्शन हांवें दवरनो मेन जंक्शन मेरशेची हांगासर लोक सगळो चोडणेचो गोवा वेला कालाफ्रा कोण GMCन वयता सगळो ह्याच रोडासून असो येवचो पडटा आतां एअरपोर्टाक वयतलो हो शॉर्टकट रोड हायवेकून हो शॉर्टकट रोड हो प्रिफर करता रुडॉल्फ फेर्नांडीस जो आसा आमचो तेका दिसलें की हांगासर कितें तरी हें करपाक जाय म्हणून तेणी इनिशिएटीव घेतला तेका लागून आमी हांगा सगळे येयल्ले आसात तर एक एमर्जन्सी एम्बुलन्स येता जाल्यार त्या टायमार तेका वचपाक वाट मेळना बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. चार चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.